नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया याच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालयात पत्रकार परिशद आपोवन राज्य मंत्रिमंडळान म्हजें घर ह्या येवजणे अंतर्गत थारायिल्ल्या जमनीच्या दराविशीं सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण केल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापना खातीर तशेंच कम्युनिदाद जाग्यांचेर केल्ल्या अतिक्रमणांच्या दराविशीं मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दितना हे दर 1972 पयलीं उबारिल्ली आस्थापना, 1973 ते 1986 मजगती उबारिल्ली आस्थापना तशेंच 1987 ते 2000 मजगती आणि 2001 ते 2014 उबारिल्ल्या आस्थापनांचेर हे दर लागू जातले अशें सांगलें. एडिजन pre-1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर आसतलो एज एप्लिकेबल. बिटवीन 1973 to 1986 50% ऑफ द मिनिमम लँड रेट मीन्स 50% ऑफ द सर्कल रेट. फॉर एक्झाम्पल सर्कल रेट जर त्या विलेजीन 200 रुपया आसलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले. थर्ड वन इज इन 1987 to 2000 75% ऑफ द मिनिमम लँड रेट म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले. त्या टायम नोटिफायड इन 2014 सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफायड 2014 केल्ले आहा. द रेट विल नॉट गो बिलो 50 रुपीज. आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्धा आसा तशें म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना. फोर्थ वन इज इन फ्रॉम 2001 to 2014 मिनिमम लँड रेट जो आसा तो एप्लिकेबल जातलो. म्हणजे खंयसरूच 2001 सालापासून 2014 सालापर्यंत जर कोणी चुकून गव्हर्नमेंट लँडान घर बांदला जाल्यार जो सर्कल रेट आसा तोच सर्कल रेट ताका फारीक करचो पडटलो, कमी न्ही. दिस इज रिगार्डिंग टू द गव्हर्नमेंट लँड. राज्य भाजपान पणजी हांगा सायबर सुरक्षा तज्ञ डॉक्टर अक्षित टंडन हांच्या हजेरेन सायबर सुरक्षताये विशीं खासा कार्यशाळेचें आयोजन केलें. हे कार्यावळीन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सयत गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी लेगीत वांटो घेतलो. कार्यावळीन उलोवप करतना राज्यान दिसान दीस वाडटल्या सायबर गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर लोकां मदीं जागृताय करप अत्यावश्यक जाला अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलें. तशेंच कार्यावळीन अस्पावीत समेस्तांक तांणी ही जागृताय करपा हेतान मास्टर ट्रेनर जावपाचो उलो मारलो. त्या खातीर तुमी मास्टर ट्रेनर जावचे हेजी अपेक्षा आसा. सायबर फ्रॉड करूंक न्ही, आमकां मास्टर ट्रेनर लोकांक अवेअर करपा खातीर जावपाक जाय आनी ताची गरज आसा. ताका लागून नो डावट तो लेक्चर कसो घेता त्या बद्दल लांबून सांगलें म्हणजे तुमकां सगळ्यांक आवडटलो. त्या खातीर हांव चड वेळ घेयना, फक्त हांवें तुमकां दोनूच मुद्दामून येतना ते फिगर काडून घेवन आयिल्लो. त्या खातीर सिरियसली हाज्या कडेन हो लेक्चर तांचो आयकून घेयात आनी जाल्या उपरांत हाजेर उलोवपाक सुरवात करात. सकयल्या लेवलाचेर उलोवपाक सुरवात करात, बूथ लेवलाचेर उलोवपाक सुरवात करा, लोकां मदीं उलोवपाक. आनी तुमकां जेन्ना जेन्ना पब्लीक स्पिकिंगाची उलोवपाची संद मेळटली पळय न्ही तितक्या लोकां मदीं उलयात. आमी जितक्या चड लोकां मदीं उलयताले पळय न्ही तितको सायबर फ्रॉड रेट कमी जातलो. आमी वेगळो आमचो सायबर सेल रायबंदरा हांगा एस्टाब्लीश केला. 1930 नंबर घेता. आमच्या प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमी कंप्लेन रजिस्टर करून घेता. आमी प्रत्येकाक म्हणजे आमच्या कॉल सेंटरा वयल्यान मेसेज धाडटना सांगता. सगळें येता सायबर फ्रॉड कशें जाता नॅशनल लेवलाचेर ताजेर अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे हे तुम्ही म्हणटाले मागीर सायबर फ्रॉडवाले खंय पडला तांकां उखलून हाडा बरें म्हणटाले. प्रोबस क्लब ऑफ पोंडा या संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल तांणी फोंडेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या जोडपालवान बायलां खातीर भलायकी शिबिराचें आयोजन केलें. ह्या शिबिराच्या माध्यमांतल्यान हे संस्थेन बायलां खातीर सगळ्या तरेच्यो भलायकी विशयक चांचणी आनी तपासणी फुकट करून दिली. ह्या शिबिरा विशीं मुळाव्या भलायकी केंद्राच्यो भलायकी अधिकारी डॉक्टर स्मिता पार्सेकार हांणी सविस्तर म्हायती दिली. आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रायमरी हेल्थ सेंटर पोंडा आणि प्रोबस क्लब ऑफ पोंडा हिल टाउन आयज आमी हांगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कॅम्पेना अंडर एक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. ह्या कॅम्पा भितर आमी जी महिला आसा तेंच्या खातीर वेरियस स्क्रिनींग प्रोग्राम आसा हांगा. हातून ओरल कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर, आयब्रेस स्क्रिनींग
तशेंच ऑफ्थॅल चॅकअप, डायबिटीज, हायपरटेन्शन स्क्रीनिंग अशें जातले. त्या शिवाय हांगा फ्री मेडिकल चॅकअप जातले आनी मेडिसिनूय दिले जातले. ह्या कॅम्पेना अंडर आमची जी स्कूल हेल्थाची भुरगीं आसा, स्कुलाची एडॉल्संट भुरगीं आसा, तांच्या खातीर आमी मेडिकल चॅकअप, अनेमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम, HB एस्टिमेशन, तशेंच सिकल सेल स्क्रीनिंग प्रोग्राम आनी हेल्दी डायट आनी हेल्दी लायफस्टायल ह्या बद्दलूय मार्गदर्शन जातले. इम्युनायझेशन प्रोग्राम जातलो, TD वॅक्सिनेशन जातले. आमची जी गुरवार बायलां आसा तांच्या खातीर मेडिकल चॅकअप जातले, तांकां वॅक्सीन दिले वतले. तशेंच तांकां डायटा बद्दल आमी म्हायती दितली. तशेंच जी आमची गुरवार बायलां आसा तांचे आमी हिमोग्लोबीन एस्टिमेशन, जशें अनेमिया स्क्रीनिंग आनी सिकल सेल स्क्रीनिंग जातले. सिकल सेल अनेमिया स्क्रीनिंग जातले. भारत संचार निगम लिमिटेड संस्थेक 25 वर्सां पुराय जाल्ले बद्दल तांच्या नव्या उपक्रमाविशीं म्हायती दिवपा हेतान पणजे हांगा BSNLचे महासंचालक LB लाल हांणी पत्रकार परिशद आपयली. ह्या वेळार गोंयांत 52 गांवांनी 4G सॅच्युरेशन दिवपाची मोहीम तशेंच भारत नेट अंतर्गत 191 ग्रामपंचायतींक जोडपाच्या येवजणे विशीं तांणी म्हायती दिली. Presently, we are not only giving services like landline and mobile to the end customers, but we are also fulfilling our social obligation through the Digital Bharat Nidhi funded projects, namely 4G saturation and BharatNet. Under the 4G saturation project, BSNL is extending 4G mobile services to the remotest villages of the state, which are presently not covered under mobile of the operators. As per planning, 52 villages were identified, and out of these 52 villages, we have already provided connectivity to 30 remotest villages. For the remaining villages, the work is under progress. It is pertinent to mention here that the allotment of land for these towers had been a major problem for us. However, with the tacit support of the state government, various departments like Revenue Department, IT Department, Forest Department, both collectorates and their officials, we have been able to acquire land in all the sites, and the project is going at its fast pace. गोंयांत आयोजीत संवसारीक पर्पल फेस्ट महोत्सव 2025 निमतान गोंय क्रिकेट संघटना आनी भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या जोडपालवान फोंडेच्या खेळा संकुलांत आयच्यान 28 ऑक्टोबर मेरेन दिव्यांग क्रिकेट वस्तादपण सर्तीचें आयोजन केलां. आयज ह्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यान समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच पर्पल फेस्ट खेळा संचालक डॉ. केतन भाटीकार आनी हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मार्गदर्शन केलें. 11 नोव्हेंबर ह्यो सगळ्यो मॅचीस जातल्यो आनी 12 आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो समारोह सोहळा जातलो म्हणून बरें दिसता. आमचे डॉ. केतन भाटीकर हांणी हो सगळो इनिशिएटीव जे स्पोर्ट्साचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हाजे स्पोर्ट्स डायरेक्टर म्हणून तांची नेमणूक जाले नंतर तांणी पयलीं म्हणजे आमच्या 27 तारखेर एक टुर्नामेंट स्टेट चॅम्पियनशीप फॉर चॅस दिव्यांगाची ती घडोवन हाडली. आयज तांणी ब्लायंड क्रिकेट घडोवन हाडले आसा. ताजे नंतर ते आमचे व्हीलचॅर क्रिकेट घडोवन आसतले म्हणून पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान ज्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जातल्यो त्यो ताका कनेक्टेड आसतल्यो. आमी ब्लायंड फुटबॉल ऑर्गनायज करतले, व्हीलचॅर बास्केटबॉल करतले, अशे अनेक स्पोर्ट्स आसात. बोसाय गेम्स आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जीचेर इंटरनॅशनल ताजेर आमी करतले. तशेंच आयज इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हें जाता आसतना युनायटेड नेशना कडेन आमी कोलॅबरेट केल्ले आसा. तशेंच आमचे युनियन गव्हर्मेंट आमचे जे सोशल जस्टीस मिनिस्ट्री केल्ले आसा. आयच्यान गुवाहाटी हांगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या बायलांच्या संवसारीक करंडक सर्तीक सुरवात जाली. आयचो पयलो खेळ यजमान भारत आनी श्रीलंका हांचे मदीं सुरू आसा. श्रीलंका पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी स्विकारली. निमणी खबर मेळ्ळी तेन्ना भारतांत एक घडी वगडावन 10 षटकांनी 43 धांवड्यो केल्यो. 47 वर्सां उपरांत भारतीय बायलांचो पंगड हे फावट हे करंडक देशांत हाडपा खातीर मैदानार देवला. सर्तीन भारता सयत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेश तशेंच पाकिस्तान हे पंगड वांटो घेता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरेच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.